की सांखळे म्युनिसिपालिटी ग्राउंडार येता त्या 16 तारखेक 4 वरांचेर ओपिनियन पोला खातीर हांगासर मिटींग आपयल्या आनी तसोच दुसरो विशय आसा आज जो गोंयचेर आयला तो म्हणजे आज म्हादईचेर जे संक्रमण केलां आमच्या कर्नाटक गव्हर्नमेंटान आनी आमची म्हादईची वाट आज बदलून आज कर्नाटका वटेन व्हेल्या। म्हादई ही कितली वर्सां जाली आज गोव्यान आमच्या व्हांवता आनी गोंयकारांक आमकां पोसता, ती आमची माय जावन आसा, आमची आवय जावन आसा आनी तेजेर आमी लोक पोसतात। आज 70रीचो भाग म्हणा किंवा सांखळी बिचोलीचो भाग म्हणा हो म्हादई खातीरूच आज इतलो हराभरा दिसता। तुम्ही पळयतात की जे 70रीन जर तुम्ही पळयत जाल्यार ती शेती तांची जी सगळी बागायती जी आसा खरीच जर ती पळयत जाल्यार ती फक्त म्हादई खातीर आज आमकां इतले ती ग्रीनरी आणि इतले ते कल्टिवेशन आमी पळोवंक शकता। आज जर म्हादईचीच वाट जर कर्नाटक गव्हर्नमेंटान बंद केली, हो विषय हो आजचोच न्ही, आज जवळ जवळ कितलीशी 2-3 वर्सां जाली हो विषय चालू आसा। श्री राजेंद्र केरकर हाज्या खातीर खूप काम करता, निर्मला सावंतूय हाज्या खातीर खूप काम करत आसा। सरकार पूण फक्त आमच्या दोळ्याक पानां पुसता। आमी हांगासर मोदीक मेळ्ळे म्हणटा, आमी अमित शाहक मेळ्ळे म्हणटा, हे दाखोवन दिता की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक गोंयचे कांयच पडलेले ना। हांव सगळ्या लोकांक एकूच आव्हान करता की म्हादय ही आमची आवय आसा, आवय केन्नाच सांगची ना भुरग्यांक की तुमी आपणाक वाचोवंक येयात। आज म्हादय वाचोवपाचो प्रश्न ना, आमकां स्वताक वाचोवपाचो प्रश्न आसा। कारण जर ही म्हादय आज जर लुप्त जाली, फुडें फुडें जर म्हादयचे उदक कमी जाले जाल्यार आमी सर्वायव जावची ना, आमी लोक सर्वायव जावची ना, आमचे जे पशु पक्षी प्लांटेशन जे आसा ते सर्वायव जावचे ना। म्हणजे हाज्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी तरणाटे म्हणा, जाणटे म्हणा, सगळ्यांक हांव आव्हान करता, महिलांक आव्हान करता की तुम्ही आपूण जावन जो पर्यंत भायर सरना आणि ह्या आमच्या सध्याचे जे सरकार आसा तांकां तुम्ही दाखोवन दिना की जनतेची शक्ती कितली आसा। जनता जर जनतेचेर जेन्ना असो आक्रमण जाता, जेन्ना आपल्या पोटार जेन्ना आक्रमण जाता तेन्ना तुम्ही स्वता भायर सरपाक जाय। हांव एकूच तुमकां आव्हान करता की तुम्ही सगळ्यांनी हांगासर 16 तारखेक 4 वरांचेर म्युनिसिपालिटी ग्राउंडार येवन आमचो आवाज आमी सरकारापर्यंत पावोवया। पयली म्हणजे आमच्या ह्या गोवा सरकारापर्यंत पावोवया। ते जरी आपण काम करता अशें दाखयता तरी ते निद्रिस्त आसा। तशेंच आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकूय आवाज आमचो पावोवपाची गरज आसा, त्या खातीर आनी व्हडल्यान चळवळ जावपाची गरज आसा। सो हांव तुमकां आव्हान करता तुम्ही येवचें। जेन्ना अशें आमचे जेन्ना गोंयांत संकट येयलां तेन्ना ताबडतोब ह्या 40 आमदारांनी खरें म्हणटाले रिजायन जावपाक जाय। एकटोच नॉर्थ गोवाचो खासदार रिजायन जावप आनी हें करप ते बरोबर न्हू। कित्याक असो जेन्ना विशय आसा पळय तेन्ना आतां आमी हेज्यान पयलीं आमकां खबर आहा मायनिंगाक लागून जवळ जवळ 10 वर्सां लोकांची येयली, कितें हाल जाल्या लोकांचे ते खबर आहा न्हू। तशें उदक हें आमकां कितें प्रत्येक मनशाक 3-3.5 लिटर उदक जाय पडटा। आनी हांव अभिनंदन करता जो आमचो राजीव सावंत मेन आमचो राजेंद्र केरकर आसा, जावं निर्मला सावंत आसा, ते तेंच्यांनी बरे परिश्रम घेतलेले आसा। तेंच्यांनी जे परिश्रम घेतलेले आसा ताका फळ येवचें अशें देवा कडेन मागता हांव। कित्याक तेंच्यांनी जे खरेंच त्रास काडलेले आहा तांकां तेंचे खरें म्हणटाले जे त्रास आसा ते तांकां फळ मेळचें सांगूंक शकता। तुम्ही 40 आमदारांक दिवपाक म्हणटा राजीनामा? हो, 40 आमदारांनी नाल्यार राजीनामा दिवचे। तांकां कळोनी मागीर आमच्या कडेन बाबा कितें पावर आसा ती, नाल्यार कित्याक नाल्यार खुर्ची कित्याक म्हणून सामान धरपाची, एक दिसाचें नाल्यार अधिवेशन घेवचें आनी सगळ्यांचे बाबा कितें म्हणणें आहा तें करचें। बेश्टें कितें तरी आमकां तोंडाक पानां पुसपाचें म्हणून तशें करपाचें ना न्हू। सगळ्यांनी नाल्यार रिजायन जावचें आनी घरा बसचें। सोमारा 16 तारखेक जो ओपिनियन पोल डे जो सांखळेन 4 सुमार जातलो त्याच्या संदर्भात घेतला। हांव सगळ्या अख्ख्या सांखळे मतदारसंघात तशें गोंयचे सगळे जे म्हादई विशयी प्रेम आपले व्यक्त करतात, जावं म्हादई विशयी ज्यांच्या मनात सामकी एक थोडे जाण आवय म्हणटात आनी खरीच ती जिवनदायिनी, तो आयज अख्ख्या गोंयकारांचेर एक व्हडलें संकट येयल्लें आहा। ते आमी आमची स्वताची उपस्थिती लावन सगळ्या अख्ख्या गोंयकारांनी त्या म्हादई विशयाक आनी म्हादईचेर जो संकट येयला गोंयकारांचे म्हादई वाटेनसून तेजेर आमकां आपलो सपोर्ट आमी ते सभेक उपस्थिती लावन दाखोवया अख्ख्या केंद्र सरकाराक। आनी हांव म्हणटा
साखळेच्या आमदाराकूय दाखोवया हांव हो खंयचोच पॉलिटिकल विशय ना धरता बीजेपीचो जावं काँग्रेसचो जावं एमजी जावं खंयचेय पक्षाचे मनशान न राजकीय मतभेद ना बाळगता ह्या सभेक उपस्थित रावची ही कळकळीची विनंती तेंचे कडेन मांडटा. आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा जी आमची म्हादय आमी म्हणटा म्हादय ही सगळ्यांची आवय म्हणटा आणि आयज आमकां आमचेर जे कर्नाटकांत पळय जे कितें कन्स्ट्रक्शन चल्लां कितें काम चल्लां अशें म्हणून आमकां आयकूंक येता आणि आतांच तरी कितें DPR तेंच्यांनी कितें तरी नोटीस काडलेली आसा तेन्ना आमकां अशें दिसता की तेंच्यांनी ताबडतोब ती करमटायला विड्रॉ करपाक जाय. पूण मेन आमचो विशय कितें आसा ही म्हादय आसा पळय ही आमची लायफ लायन आमकां पयलीं पसून आमकां हें खबर आसा हें उदक आमचेंच म्हणून आणि हें उदक तशें डायवर्ट करूंक शकना. तांकां एक्चुली ट्रिब्युनलान डिस्ट्रिब्यूट केल्लें आसा महाराष्ट्रा कर्नाटका आनी गोंयांत आणि ताबडतोब जर अशी मदीं म्हणजे इलेक्शन कर्नाटकान आतां फुडें जावपाचें आनी त्या लोकांक जर खुश करपाक लागून ते कितें करतात जाल्यार आमकां खबर ना. कित्याक आमचे 3 खासदार दिसता आनी तेंचे 28 खासदार तरी पूण कितें हो इलेक्शनाचो विशय सायडीक धरून आमचे हांगा बारीक सगळे पशु पक्षी बाकीचे सगळीं जनावरां मनीस आमी मनीस जर म्हणटलो जाल्यार आतां आमचे न्हंयो आसा त्यो फाल्यां खारसाण जातली आमकां उदक आसचें ना पिवपाक आसचें ना. जे बाकीच्या राष्ट्रांनी जशें आमकां उदकाचे हाल पळोवंक मेळटा तशें आमची गोंयची दैन्य जावपाक जायना. कित्याक आमी आतां म्हणटा आयज जो ओपिनियन पोल आसा पळय तो 1967 जाल्लो 16 जानेवारी तर त्या दिसा हांगासर सांखळी मोठी सभा दवरलेली आसा. सबंद गोंयच्या लोकांनी जमचे अशें आमी आव्हान करता. कित्याक ही सभा मोठी जावची आणि त्या केंद्र सरकाराक म्हणजे सुरबुद्धी दिवची तांकां बरी बुद्धी दिवची म्हणटा आणि आमचें उदक आसा तें आमकां परत दिवचें अशी आमी तेंच्या कडेन मागणी दवरता. कळ्ळें. आमच्या आयज पत्रकार परिशद मंगलदास नायक सुनीता वेरेकार आसा. आमी मुद्दाम सांगपाक गेल्या की मोठे संख्येने लोकांनी गोंयचे येवचे आणि भाग घेवचो.